आमची भास कोंकण आमचो गांव. हो बरी सांज मागता तुमकां सुमेस्तांक. म्हजें नांव जॉयस टेंडी अल्मेडा. आज हो भशण स्पर्धो आयोजीत केल्ल्या कुवेट कॅनरा वेलफेअर असोसिएशनाच्या सर्व कारभाऱ्यांक तशेंच गौरवान्वित तीर्पदारांक वडिलांक अभिमानींक तुमकां हांव म्हजो मान बागावन प्रणाम करतां. आज हांव तुमचे मुखार परमळती माती म्हजी गांवची म्हणले विशय उलोवंक खुशी पावतां. सोबीत सुंदर म्हजो गांव, त्या गांवाक विशेश नांव. त्या गांवांत हांव जल्म आयिल्लो, पुडपुडीत सुडसुडीत हांव. म्हजी गांवची ती परमळ माती कितें म्हूण सांगूंक संतोशान अत्रेकतां हांव. बेळमान म्हजो गांव, म्हजे गांवचें नांवच सांगता धव्या मातयेचो गांव. तर कितलो परमळ त्या म्हज्या गांवच्या मातयेचेर राजांव. जेन्ना हांव गांवा गेल्लो तेन्ना सुरू जाल्लो पावसाचो वळो. अशें तशें म्हणून त्या पावसाक माती जाल्ली शेळो. त्या मातयेंत खेळची म्हजी सवय, कित्याक थोड्याच दिसांनी सागोळीक कोसून घालतली. पडिल्ली लंबायाची शेताची रुंदाय, सुरवेले त्या पावसाक मातयेचो कितो परमळ. त्याच मातयेंत रावन केळया म्हूण भोगताले पावसाक भिजोन. माती ती जावं धवी या काळी, त्याच मातयेंत वाडटात रूख झाडां सुडाळ. तांबडी माती फुलांक बरी, काळी माती फळांक बरी. पूण माती मात्र करिना केदाळाय किरकिरी. गांवची माती आशें ना आपणाक कितेंय जाय म्हूण, पूण दिता दादोसकाय रूख झाडांक सोबाय दिवन वाडासर. गांवाक हांव गेल्लो, बाप्प म्हजो कोसतालो त्या शेताच्या मातयेंत. उडकाना हांवें घाली कोसच्या त्या संतोशाच्या कदळ मातयेंत. मम्मीन म्हाका जोर केलें उस्तूर मेळ्ळाय म्हणून, पूण मम्मी कळीत ना म्हजी गांवची माती कितली परमळ म्हणून. ह्या मातयेंत फुलां सोंपतात, गादे पचव्या रंगान न्हिडतात. घरा बावारी त्याच मातयेचो परमळ उठोवन गाजयता. ती माती हळूताल्यान गुणगुणून म्हणटा, सिमेंट कॉन्क्रीट इंटरलॉक घाली नाका. 4 दीस ह्या संवसारांत रूख झाडाक जीव दिवचे म्हाका. थोडी वर्सां पुनी जियोंक सोड. लगाड काडी नाका, लगाड काडी नाका, लगाड काडी नाका. परमळ ती माती म्हज्या गांवची. आज म्हाका परमळ ती माती म्हजी गांवची म्हणले विशय उलोवंक अवकाश करून दिल्ल्या KCWच्या कारभाऱ्यांक तशेंच तीर्पदारांक आनी हांगासर हजर आसल्या तुमकां सोमेस्तांक म्हजे प्रणाम पाठोवन ह्या म्हज्या 2 उतरांक विराम दिता. देव बरें करूं.